दक्षिण गोंयांत वतलो जाल्यार महामार्गाची स्थिती सामकी पिड्ड्यार आसा. सबंद रस्त्याक फोंडकुलां पडल्यान लोकांक येरादारी करतना त्रास जाता. लोकांक मडगांवच्यान पणजेन येतलो जाल्यार रस्तो पिड्ड्यार आशिल्ल्यान खूब वेळ पिड्ड्यार जाता म्हूण गोंय प्रदेश काँग्रेसीन आंदोलन करपाचें थारायल्लें. आंदोलनाची शिटकावणी दिल्या उपरांत सरकारी यंत्रणेन रस्तो दुरुस्त करपाचें काम हातांत घेतिल्ल्यान सोमार मेरेन आंदोलन स्थगीत दवरलां, अशी माहिती गिरीश चोडणकारान पणजेन घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत दिल्या. 3 वरां लोकांक थंय तिश्टत उरताले आनी लोकांचे खूब हाल जाताले. म्हणून आमी सरकाराक आयज मेरेन ती वेवस्था सारकी करची, नाजाल्यार फाल्यां आमी तिरंगा मार्च आमचे CLP लिडर दिगंबर कामत आनीक हांव आमी कसलेच डिस्टर्बन्स करनासतना फाल्यां आमी अनावन्स केल्लें की आमी तिरंगा मार्च आमी लॉन्च करतात सरकाराचें लक्ष वेधीत करपाक. पूण ज्या तरेन सरकारचें एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पॉन्ड जालें, आमचे CLPचे लिडर हांवूय DGP कडेन उलयलें, आमी बाकीचे हेजे कडेन उलयले आनी तेजे नंतर एक पॉजिटीव रिस्पॉन्स ह्या सरकार एडमिनिस्ट्रेशना कडल्यान आमकां पळोवपाक मेळ्ळो. DGPन एक वेगळो एक प्लटून जे IRBचो तांचे कडेन फूल हें सोंपयल्लो आसा, ज्या कारणान जे ट्राफीक जॅम थंय हेजेर जातालें ओवरटेकिंगा खातीर, थंय पुलीस नासतना जे ओवरटेकिंग करून जो आनीक तितून भितर भर पडटालो ते आमी नजरे मुखार तेंचे हाडून दिलें आनी तेजे नंतर तेणी एश्युरन्स दिलां की थंय एक लेनीन वचपाचें आमी वेवस्था करता आनीक अन्यस्त्री थंय त्या स्ट्रेचाक ओवरटेकिंग हें जावचें ना. सो एक प्लटून पुलीस पर्सनल जे 3 शिफ्टांनी तेणी हें करपाची वेवस्था थंय केल्ली आसा. त्याच बरोबर तेजें दुसरें कारण जें आशिल्लें तें आक्षी सायडीक जे पोटहोल्स तेंय आमी तेंचे नजरे मुखार हाडून दिले की पोटहोल्स, आनी तेणीय बी थंय वचून इन्स्पेक्शनूय केलें. तेजे नंतर तेणी 2 दीस कंटिन्युअस मिटिंगूय केली, आयतार आनी काल सोमार, आनी तेंचे वेगळे वेगळे ऑफिसर्सूय आमचे हितूंक टचान येयले आनी तेणी आमकां एक चला तुमी वचून पळयात. सो आमी आयज परत पळयली थंय वेवस्था आनी थंय वेवस्थेक थोडी सुदार आयिल्ली आसा आनीक एडमिनिस्ट्रेशन पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड जाल्लो आसा. तांणी आमकां हें केल्लें आसा, आमकां एक आनीक 5 दिसाचो वेळ तुमी दियात. सो त्या हेजेर आमी हो इशू फालचो जो तिरंगा मार्च आशिल्लो तो आमी आनी 8 दीस म्हणजे 5 दीस म्हणजे सोमाराक. सो परत जर वेवस्थेन बदल जालो ना आनी जें आश्वासन आमकां DGPन दिलां, सो हांव विश्वास दवरतां की मुखाल्या 5 दिसां भितर सगळी वेवस्था जशी विधानसभा आशिल्ली तशी वेवस्था थंय परत जावची. म्हणजे विधानसभा आसतना तुमी तें करपाक शकतात जाल्यार आम आदमीक नॉर्मल टायमाक सुद्दां अशें धरात की विधानसभाच चलता. म्हणजे तुमकां आमदार चड इम्पॉर्टंट, लोक हजारांनी थंय हें जाता तें इम्पॉर्टंट न्ही. सो हें आमी नजरे मुखार हाडून दवरलें. तातूंतल्यान तांचो एक इशू आशिल्लो तो पोटहोल्साचो, तो फील केल्लो आसा आनी तेजेर तें कंटिन्युअसली परमनंट फिलिंगूय थंय जातलें. सो आमी हो फालचो जो आशिल्लो तो एडमिनिस्ट्रेशनाच्या रिक्वेस्टाचेर आनी जमनीर जो पॉजिटीव रिस्पॉन्स आमकां मेळ्ळो दोनी सायडीन, त्या हेजेर आमी हो सोमार मेरेन पोस्टपोन करता.